गोवा पंचायत राज कायदो 1994तले 7वे दुरुस्ते प्रमाण गोंयच्या 12 तालुक्यांतल्या 186 पंचायतींच्यो वेंचणुको नदरे मुखार दवरून पंचायत वाठार विभागून घालपाची आनी राखीवताय दवरपाची प्रक्रिया गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान सुरू केल्या। ते खातीर मामलेदार, जोड मामलेदार, अव्वल कारकून, हेड क्लार्कांक नियुक्त केल्यात। सचिव महादेव आरोन्यकारान ते विशींची माहिती दिली। पळयात। सेक्शन 7 अमेंडमेंट जाले आणि त्याप्रमाणे ते रुलाचे डिलिमिटेशन रिजर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमिशनान करचे अशें म्हणून गव्हर्मेंटान डिसायड केले। ते स्टेट इलेक्शन कमिशन इन कन्सल्टेशन विथ गव्हर्मेंट आमी कितें करता पळय ते प्रपोजल गव्हर्मेंटान वचून गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केल्या उपरांत ते एडमीट जातले। आनी हे डिलिमिटेशन करपाक लागून प्रत्येक मामलेदार आनी जॉयंट मामलेदार हांकां ERO म्हणून अपॉयंट केले। तशेंच त्यांच्या ऑफिसान जे अव्वल कारकून आसा जावं हेड क्लार्क आसा तांकां एसिस्टंट इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स म्हणून अपॉयंट केले आनी तेंच्यांनी हे डिलिमिटेशन प्रोसेस केला। हो डिलिमिटेशन प्रोसेस तेंच्यांनी काल कंप्लीट केला आनी आयच्यान तो पब्लिकांक ओपन आसा। आमी हे ERO 12 तालुक्यांनी 21 EROs अपॉयंट केला, इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। ते जावन आसा मामलेदार, जॉयंट मामलेदार आनी 21 असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टंट इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। ते जावन आसा हेड क्लार्क आनी अव्वल कारकून्स। पंचायत वॉर्ड्स त्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्यूट केल्लेले आसा एज पर द क्रायटेरिया मेन्शन। आतां फुडें तांकां क्रायटेरिया आमी दिल्लो आसा कितें वॉर्ड करपाक कितें कन्सिडर करपाक जाय पळय ते। आमी इलेक्शन कमिशनान जो रोल तयार केल्लो आसा फॉर असेंब्ली इलेक्शन्स, तोच रोल घेवन ते वॉर्ड डिझायन केल्ले आसा। जो रोल 1 जानेवारी 2022 पब्लीश जालो आनी जो सप्लिमेंट 28 जानेवारी 2022 पब्लीश जालो। हे दोन्ही कंबायन करून वॉर्ड डिझायन केल्ले आसा सो दॅट दोज वोटर्स जे वोटर 28 जानेवारीक पासून एनरोल जाल्या तांकां पासून वोटींग रायट मेळटलो। आनी तितून आमी सगळीं सेक्शनां, सगळे पार्ट्स इन्क्लूड केल्या इन कन्सिडरींग देअर वॉर्ड्स। आनी हे वॉर्ड करच्या टायमार तांकां सांगलां आमी जॉग्राफिकल कंटिन्युइटी, मागीर नॅचरल बाउंड्री, वॉर्डाची बाउंड्री आसा ते मॅप करून जॉग्राफिकल कंटिन्युइटी करपाची, तशेंच नॅचरल बाउंड्री कन्सिडर करपाची आनी टोटल वोटर्स। जर त्या 5000 वोटर्स आसा आनी थंय जर आमकां नो वॉर्ड करपाक जाय जाल्यार इट शूड बी इक्वली डिवायडेड, इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन शूड बी देर। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, म्हणजे इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन जायना, इक्वल वोट्स जायना, जर दॅर इज जॉग्राफिकल बाउंड्री जावं कंटिन्युइटी मेळना जाल्यार मायज कमी जावं शकता वोटर्स। देर आर सर्टन एरियाज, म्हणजे एक आमचे तशें तिला हांगासर नेतुर्ली हिली एरिया आसा थंय हार्डली 112 कितें वोटर्स आसा। थंय आनी आमकां कोणाक अटॅच करपाक मेळना बिकॉज इट गोज बियॉन्ड 2 किलोमिटर्स। वोटर्स शूड नॉट बी मेड टू ट्रॅवल बियॉन्ड 2 किलोमिटर्स। त्या खातीर 2 किलोमिटरच्या वयर तें वचपाक जायना म्हणून तांकां थोडे कडेन एक वोटर्स कमी आसूं शकता। ना जाल्यार वी हॅव ट्रायड टू इक्वल सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट करपाक सांगलेलें तांकां आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी डिझायन केल्लें आसा।